राज्यात एक वीक रोड सेफ्टी वीक चालू आसा. तुमकां खबर आसतलें रोड सेफ्टी वीक एवरी इयर आसता. हो 12वा रोड सेफ्टी वीक आमचो गोंया राज्यात. ताका लागून गोंयांत आतां सध्या आमचे एक्सिडेंट खूब चड वाडलेले आहा. हेचो उद्देश मेन म्हणजे कितें आहा, जाता तितके एक्सिडेंट रेड्यूस करपाचे. आतां गाडयो चड जाल्ले आसा आनी एक्सिडेंट चड जाल्ले आहा. मेन रिजन आसा तें आमचे हरिनेस, आमकां गडबड आसता. सो ताका लागून तुमकां हांव अवेरनेस करपाची तुमकां आपयल्या आनी तुमकां हेंचे तुमचे सरांचे हांव देव बरें म्हणटा ते टायम काडून ते हांगा आयले. ताका लागून तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इम्पॉर्टंट कित्याक एक्सिडेंट हे गोंया भितर वाडत चालले आसात आनी एवरी आतां खबर आहा गाडयो चल्ल्या रस्ते चड ना जाय प्रमाणे रस्ते ना. व्हेकल चड जाल्ले आसात. आतां पळयता कॉलेज एवरी स्टुडंट कॉलेजी बसून टू व्हिलर घेवन वता आनी एक घराक पयलीं एक गाडी टू व्हिलर आसताली. आतां घराक 4 ते 5 गाडी आसल्या. रोडाची रोड कमी आसा, गाडी चड आसा आनी त्या खातीर अवेरनेस जावपाक जाय भुरग्यांची. आज गोश्ट केल्या खरोखर बरी गोश्ट आसा. तांच्या कौतुक करता सगळ्या भुरग्यांचे. थँक्यू व्हेरी मच. आमच्या गोंया भितर चडांत चड ट्राफीक एक्सिडेंट, रस्त्यार एक्सिडेंट जावन लोक मरत आसात आनी गोंयकारां भितर ट्राफीक सेन्स, ट्राफीक डिसिप्लीन हाचो अभाव आसा. आनी ह्या ट्राफीक सेन्सा बद्दल आनी डिसिप्लिना बद्दल अवेरनेस करप हें आमचें कर्तव्य. आनी तुमकां खबरच आसतलें ट्राफीक वीक चालू आसा आनी आयज कुडचडे जे ट्राफीक सेल आसा तेणी न्यू एज्युकेशन जे स्कूल आसा ते भुरग्यांक ते नेवी विंग आनी जे NCC जे तेजे गट आसा तांकां खंय तरी हाडून तांकां प्रशिक्षण दिलें. हे प्रशिक्षणाक तांकां कशें हेल्मेट घालपाचें, सीट बेल्ट घालपाची हेजे बद्दल म्हायती दिली. तशीच तेंचे हे जे प्रशिक्षण आसा त्या खातीर मुखार व्हरून तेंचे आवय बापायक तशेंच बाकीचे जे शेजारी आहा किंवा तेंचे गांवांतले लोक आहा तांकां दिवचें अशें तेणी सांगलें आसा. जे PI आसा तेणी सांगलां की तांकां प्रशिक्षण दितना की सीट बेल्ट बांदून गाडी चलया, हेल्मेट तुमकां फकत पोलीस दिसले तेन्नाच घालनाका, हेल्मेट जें आसा तें सदांच गाडी चलयतना वापरात अशें प्रशिक्षण तांकां दिलां.